सीट डिक्लेअर उशीर जालो मातसो, बट आता भारतीय जनता पक्षान डिक्लेअर केली, प्रचार सुरू जाला. सो कशें दिसता, तुम्ही एक रिप्रेझेंट करता सावथांतल्यान साश्टे भितर, सो कितें वातावरण आहा? वातावरण बरें आसा की एक महिलेक, एक नारी शक्तीक फर्स्ट टायम टिकेट दिल्या. हेज्या पयलीं आमी खबर आसलें की एमजीन नॉर्थ गोवा दिल्ली, मॅडम संयोगिता राणे ही खासदार जाल्ली. तेज्या पयलीं कोणीच करूना. आतां बाकीचे पक्ष खूब कितें कितें उलयता, पूण खरें आमकां आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजीक आमी एक अभिनंदन करता की तेणीन एक महिलेक तिकेट दिवपाक सांगली. आनी आयज पल्लवी देपो सावथाचो प्रचार करीत आसा. आयज सुद्दां ती सकाळीं सावड्डे आसलेली, सांजची कुडचड्यार आसा. आनी म्हाका कॅम्पेन इन्चार्ज केला दिगंबर कामत, आमी तेज्या बरोबर भोंवता. बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सो आमचो कॅन्डिडेट हो 100% विन जाता, हितून मातूय दुबाय ना. पूण आतां आमची लीड कितली घेवपाची हेजेर आमचें प्लॅनिंग आसा. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी गेले एक वर्स आमची प्लॅनिंग चालू आहा इलेक्शनाची. प्रत्येक बूथ कमिटी आमची सक्षम केल्ली कडेन आहा. प्रत्येक आमचे इन्चार्ज आहा, आमचे महिला कमिटी आहा, आमची युवा कमिटीज आहा. म्हाज्या नावेली मतदारसंघान गेल्ल्या इलेक्शनाक विधानसभेत इतिहास घडलो की आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी नावेली केन्ना जिखपाक शकना, ह्या जाग्यार सुद्दां आमी जिखले. हांवें आतां सीएमाक आनी आमच्या अध्यक्षाक सदानंद तानोडेक सांगला की जी लीड आमकां जे आमी इतिहास घडयलो तसोच आमी हे फावटी नावेलीन सुद्दां आमी परतून चडांत चड मतां दिवन आमी लोकसभेची इतिहास घडयतले म्हणून. कारण लोक पळयता की गेल्ली 75 वर्सां भारत स्वतंत्र जावन चडांत चड राज्य काँग्रेसीन केल्लें. पूण तेज्या नंतर जर पळयलें जाल्यार वाजपेयीची 5 वर्सां आनी 10 वर्सां मोदीची. पण डिफरन्स जो आसा तो लोकांच्या नदरे मुखार आसा. आनी लोक मतदान करतना कार्य आनी काम पळोवन मतदान करता, हितून मात्तूय दुबाव ना. म्हाकाय खबर आहा की हांव जो निवडून येयलो तेन्ना सुद्दां हांवें 25 वर्सां BJP खातीर काम केलें. खंय तरी एक बारीकसो कार्यकर्त्याक पक्षान तिकीट दिली आनी लोकांनी कामाच्या बाबतींत आमकां मतां दिवन आमकां हें केलें, कित्याक BJP हें काम करपी पक्ष आसा. आतां तुमी सो नावेली भितर तुमकां जशी लीड मेळिल्ली विधानसभेंतल्यान, तुमी निवडून येयल्ली, ती लीड कायम उरतली म्हणटा काय आनी वाडटली लोकसभेत? वाडपाक जाय. जो पर्यंत हांवें 2 वर्सां भरपूर काम केलां. जवळ जवळ हांवें 150 कोटीची कामां केली हांवें. इवन हांवें हालींच कोड लागच्या पयलीं 89 क्रोड्साचें अंडरग्रावंड केबलिंग, तेज्या भायर म्हाजे रोड म्हण सगळ्या म्हणजे जवळ जवळ नावेलीन 80% हॉटमिक्स रोड केल्ले कडेन आसा. म्हणजे डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंताची खूब हेल्प जाता. आनी आमकां लोकांनी निवडून दिल्या, आमी लोकांची कामां करपाकूच जाय. सो लोकांची कामां केल्यार लोक तुका पक्षा पाळून रावता, हो म्हाजो अनुभव आसा. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की येणाऱ्या 3 वर्सां उरल्या की आमी लोकांची कमीत चडांत चड कामां करतले म्हणून. क्रिस्ती बहुल मतदारसंघ म्हणजे चड मतदार हे कॅथलीक आसात. सो अशें आसतनाय तुमकां विश्वास आसा की कॅथलीक लोक तुमच्या वांगडा रावतले? आमचे आतां कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव सुद्दां आमच्या पक्षान आतां काम करतला. आमी आतां पळयता म्हाज्या मतदारसंघान आमचे पंच आहा, सरपंच आहा, कॅथलीक भावूय BJPचे म्हण निवडून येयल्या, मुस्लीम निवडून येयल्ले कडेन आसा. सो म्हाका दिसता आतां की लोकांकूय कळोन सुटला की BJP शिवाय पर्याय ना म्हणून. सो लोकांक दिसला की डेव्हलपमेंट जर कोण करतलो BJPच करपाक शकता. सो हळू हळू म्हाका दिसता की फुडल्या 3 वर्सां भितर आनी सुद्दां आमचे कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव, सगळे आमचे हिंदू भाव जे कोण सुद्दां एक पक्षान येवपाक लागले आसा. आतां एक प्रोग्राम आमचो जावपाचो आसा की थोडे आमचे मुस्लीम कम्युनिटी आहा ती जॉयन जावपाची आहा. तो प्रोग्राम म्हाजो आतां फुडल्या विकात जावपाचो आसा तुमच्या मतदारसंघात. सो आनी थोडे कॅथलीक पंच सुद्दां आमचे BJPन जॉयन जावपाचे. सो तुमी एक अशे आमदार आहा जे सारके कोर कॅथलीक एरियेंतल्यान निवडून येयल्या. सो तुमकां विश्वास आसा की ही मेंटेलिटी आतां चेंज जाल्या आनी लोक भाजपा बरोबर आसात? हळू हळू सगळे जायत जावतले. तशें आमी म्हणना 100% जातले अशें, म्हणून हळू हळू लोकांक कळटा आतां की BJP म्हणटा ती एक पार्टी विथ डिफरन्स. BJP काम करता म्हणून लोक खंय तरी येवपाक लागल्या. आनी आमी म्हाज्या ऑफिसान सगळ्या धर्माचे लोक येता. आमी सगळ्यांचीच कामां करपाचो प्रयत्न करता. आमकां कोणी मत मारला, कोणी ना मारला हें केन्ना पळयना आमी, कित्याक आमची पक्षाची शिकवण सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें म्हणून. कांय लोक म्हणटा की BJP हिंदूची पार्टी, पण तशें कांय ना. नावेली मतदारसंघात आमी घडोवन हाडला की कॅथलीक डॉमिनेटेड एरियान सुद्दां हिंदू जण निवडून येतात, कारण आमी काम केलां म्हणून निवडून येतात.